कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार। वाळवे पोलिसांनी धडक कारवाई करत केरी चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलेले आसा। एकूण 300 किलोचे गोमांस आसा अशी माहिती आसा। या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार बेळगांवच्यान गोंयान येवपी 2 कारी जेन्ना केरी चेकपोस्टाचेर पावले तेन्ना पोलिसांनी जेन्ना तपास केलो तेन्ना तेंचे कडेन एकूण 300 किलोचे वेगवेगळ्या गाडयेन गोमांस मेळिल्ले आसा। ही जी वाहतूक बेळगांवच्यान गोंयान जाताली आनी वेगवेगळ्या भागांत ते घेवन वयताले अशी माहिती आसा। ही जी गाडी आसा ही गोंयाची पासिंग आसा आनी एकूण 300 किलोचे गोमांस आसलेले आनी तेंचे कडेन खंयचेच प्रकारची कागदपत्रां मेळोना। ताका लागून जी गोमांस वाहतूक जाताली ही बेकायदेशीर आसा। एकूण तिची किंमत आसा ही 1.5 लाख रुपया आसा आनी जे दोगा जण ते ड्रायव्हर आसले ते परप्रांतीय आसा पूण गोंयान ते स्थायीक आसा अशी माहिती आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो उपअधीक्षक जिवबा दळवे तशेंच वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर तशें उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस करत आसा। ह्यो जो फुडली म्हायती आसा ती अजुनी मेळपाची आसा कित्याक अजुनी तेजी कारवाई जावपाची आसा आनी तो जो गाडयेन जी वाहतूक जाता हेजेर सद्याक गुन्हो नोंद केलेलो आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।